झेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. येताले दीस उलयता तो सर्वेस्पर, आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परे न्हय. कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवच तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें, उलयता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावताच इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो, उलयता सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजांचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवचे गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक तीं सगळीं म्हाका वळखतालीं, ल्हानाथावन व्हडा पर्यंत, उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता, म्हजे पातक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केले. जे तुजे दिश्टेन वायट ते हांवें केलें. देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेन्ना नितीवंत, फर्मान दिताय तेन्ना सुखीवीन. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा. तुजे सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी. उदार आत्मो म्हजे थंयथेर सांबाळ. खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो आनी पातकी तुजेशी परतून येतले. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा. मरणांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या दारोखा, आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली. उगड म्हजे वोंड सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाठावंक सकतल्या लागीं भोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुला खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. आनी संपूर्ण कायेच्या शिकाराक ताका उबारताच ताचे उतर पाळतल्या सोमेश्टांक ससनाच्या थारानाचे कारण तो जालो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सांजुआंप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आराधनाक म्हूण परबेक आयलेल्या मोदले थोडे ग्रेक आसले. तांणी गलिलेयाच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा, आमकां जेजूक पळोवंक जाय म्हूण आशा. फिलिपान येवन हें आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून हें जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतच हांव तुमकां सांगतां, गोवांचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मोरात जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वांत जिवाचो द्वेष करता
तो आपलो जीव सासणेक चिनयेक सांबाळता. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करो. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां खंते भिरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं? बापा, हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणून घे. पूण हे सर्व सोंसीचे म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा, तुझें नांव महिमे भरीत कर. तेन्ना अंतराळांतावन एक ताळो आयलो. हांवें तें महिमे भरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे भरीत करतलों. थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगड जालो म्हणालो. देवदूत ताचे लागीं उलयलो जायत म्हणाले हेर. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्हय. ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले. आनी म्हाका धरणीतावन उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या तराचें मरण भोगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर ताणें अशें म्हणलें. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्त.